येवकार हांव समृता खंडगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. गोंयांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी करप्यांक भायल्या बोटींक सरकाराची सवलत, पूण थळाव्या नुस्तेमाऱ्यांक करता त्रास. एलईडी नुस्तेमारी आनी बुल ट्रॉलिंग करपी बोटींचेर सरकार करना कारवाय. अखिल गोंय नुस्तेमार संघटनेचो आरोप. सायबर गुन्यांवा आड लढो बळिश्ट करपाच्या उद्देशान गोंय पुलिसां कडल्यान हॅकेथॉनाचें आयोजन. पुलिसांक सायबर गुन्यांवा आड मजत करपाक चल्ला तरणाट्यांचें प्रोत्साहन, म्हणटा पोलीस महासंचालक. चिंचोण्या मनयले होप सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन. इगर्जेत वचोन भाविकांनी घेतले सायबिणीचे बेसांव. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बानसाय कुडचडे हांगा एका मजुराक फार मारून जिवेशी मारल्या उपरांत बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या रॅकेटांचेर पुलिसांनी कारवाय करपाक सुरवात केल्या. केप्यां पुलिसांनी शेनवारा असोल्ड्या रावपी बेकायदेशीर रेंव काडपी प्रकरणात गुतिल्लो आरोपी जॉयल मोरायसाक अटक केला आनी तशेंच सुमार 10 रेंवेचे ट्रक आनी रेंव जप्त केल्यात. जाल्यार वेगवेगळे पुलीस पंगड चौकशी करीत असले तरी ह्या कारवायेत ह्या खुनाचो मास्टर माइंड पुलिसांक अजून मेळोंक ना. मजेची गजाल म्हळ्यार ह्या खुना उपरांतूच ह्या बेकायदेशीर वेवसायाचेर कारवाय करपाक सुरवात कित्याक जाली हो प्रश्न आतां उप्रासपाक लागला. बाणसाय हांगा बेकायदेशीर रेती वेवसाया खातीर एक लेबर जो काम करतालो ओट्यार त्या लेबराचो कोणी गोळी घालून हत्या केली. हत्या केल्या नंतर आज 12 दीस जाले अजून तो हत्यारो जो कोणी मर्डर केलो ताका अजून कुडचडे पोलीस धरपाक शकलो ना. त्या खातीर अनेक टिमी आयल्यो, क्रायम धरून डीजीपी, आयजीपी, एसपी आनी अनेक दीस 5 दीस जे मेन 34 दीस आनी 5 दीस हांगा अनेक तरेन इन्व्हेस्टिगेशन चालू जालें. ग्लासनूर धरून सगळेचे तांचे बीट पोलीस धरून सगळ्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलें. अनेक अधिकारी जे उच्च अधिकारी म्हणटा आमी ते पुलिसाचे तांणी सगळे अधिकारी आयले हांगा जी बाणसाय हांगा बेकायदेशीर रेती वेवसाय चालू आशिल्लो कितले वर्सां करून हांगा येवन चवकशी केल्यो. अनेकांक ताणें ताब्याकूय घेतले. तातूंत भितर 100 जाण अनेक जे लोक आसा जे रिलेटेड आसा ते ट्रकवाले आशिल्ले रेती वेवसाय करताले हांकां अनेक जाणांक हाडले आनी ताची इंट्रोगेट केले. पूण पुलिसांक अजून 12 दीस नंतर अजून ताचो तपास लावपाक पुलीस शकले ना. तरी पूण पुलिसांनी त्या निमतान जे बाणसाय जे स्टँड एक्स्ट्रॅक्ट करताले आनी ज्या टायमार ती होडी कोणाली आशिल्ली ताका 5 जाणांक त्या टायमार पुलिसांनी सेकंडेक पयलीं अरेस्ट केले आनी तांकां जे कायदो आसा जे इलिगल स्टँड एक्स्ट्रॅक्शन आसा तो कायद्या खाली तांकां अटक केले. आनी त्या नंतर पुलिसांनी परतून इन्व्हेस्टिगेशन तांकां परतून ताब्यात घेतले. 7 दिसांक तांकां रिमांड दिलो. जे अरेस्ट केले तांकां फक्त रेती बेकायदेशीर रेती ह्या कायद्या खातीर तांकां अटक केले. नंतर काल म्हळ्यार शुक्रार दीस काल जॉयल मोरायस हो असोल्डेचो भुरगो ताका कोयपे पुलिसांनी काल अरेस्ट केलो. सेम सेक्शन अंडर द इलिगल ताणें इनलिगल एक्स्ट्रॅक्शन केल्ले इलिगल रेती ताजे कडच्यान घोडी जप्त केली, जेसीबी आनी ट्रक जप्त केलो. आनी ताका कुडचडे केपें पोलीस जे पेडणेकर आसा ताणें ताका 2 दिसांचो रिमांड घेतलो. आनी अजून तरी पुलिसांक करेक्ट जो खून जो मेन जो खून जालो येदो व्हडलो दीस येदे व्हडले गांवां भितर एक पुलीस स्टेशना कडच्यान एक 500 मिटर्साचेर हो खून जालो. आनी इतलो खून जावन पुलिसांक कळना. हायकोर्टाचो निर्बंध आसतना हायकोर्टाचो निर्बंध आसा की बेकायदेशीर रेती काडपाच्यो आनी न्हंयक देंवपाची ना. तरी पूण हो वेवसाय पुलिसांच्या 1 किलोमिटर साकून चलतालो. तरी पूण पुलीस ताका कशें चलपाक दितालो हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आशिल्लो. आनी एक तातूंत भितर एक मर्डर जालो आनी ताका पुलीस वचून सोदपाक शकना होय एक लोकांचेर एक मोठो प्रश्न जाल्लो आहा. कुडचड्या भितर एक दहशत निर्माण जाली केन्ना असो जेन्ना मर्डर जालो तेन्ना एक दहशत निर्माण जाली कुडचड्यार की असो खून जाता आनी इतली 10-12 दीस जाले अजून एक साद्या मनशाक पुलीस एक त्या मनशा कडेन अजून पावपाक शकना जो गुन्हेगार आशिल्लो ताजे कडेन. आनी आतां पुलिसांनी टोटल 6 जाणां अरेस्ट केल्या. केपी एक पुलीस केपी एकट्याक आनी 5 जाणांक कुडचड्यार अशे 6 जाणां जे इलिगल रेती काडटाले हांकां 6 जाणां अरेस्ट केल्या. आतां हाजे वयल्यान फुडें तपास करता की पुलिसाचो जो एसपी सॅमी तावारेसा अंडर तपास चालू आसा. कुडचड्यार वैभव नायक तपास करता. पेडणेकर जो लिव्हर आशिल्लो तो कालूच जॉयन जाला आनी ताणें तपास सुरू केला. आतां ताणें सांगलां की बेगीन मेळटलें की आमी दोगांय सगळे मेळून आतां कॉम्बिनेशन चालू केलां आनी बेगीन आमी जो गुन्हेगार आसा ताका बेगीच्या बेगीन अटक करतले अशें पेडणेकारान सांगलां. GOA365 प्रवीण सावडेकर. गोंयच्या दर्यांत भायल्या राज्यांतल्यान चलपी बेकायदेशीर बुल ट्रॉलिंग आनी हेर नुस्तेमारी गजाली विशीं अखिल गोंय नुस्तेमारी संघटनेन चिंता उक्तायल्या. सरकार गोंयच्या बोटींचेर बडी मारता,
पूण बेकायदेशीर नुस्तेमारी करपी गुजरात आनी शेजारच्या राज्यांतल्यो बोटींक सरकार जायत्यो सुविधा दिता असो आरोप नुस्तें मारप्यांनी केला. आयकात पुराय बातमी आमच्या रिपोर्टरा कडल्यान. बुल ट्रॉलिंग, स्पीड बोटी तशेंच LED फिशींग हे इलिगल म्हणटात, बट हो कायदो फक्त गोंयकार फिशरमॅनांकूच कित्याक हो प्रश्न आयज फिशरमॅनांनी केल्लो आसा. आमी खारे वाड्यार आनी फाटल्यान जे फिशींग बोटीज आहात हे अदर स्टेट्साचे वेदर रफ आसल्या कारणान हांगा हाडून दवरलेले आसतात आनी तेच्या जेन्ना ते पळयले जाता तेंचें म्हणणें आसा की हे ज्यो बोटी आहात हे गोवा कोस्टान फिशींग करतात विथ द हाय स्पीड बोटींग जावं बुल ट्रॉलिंग जावं LED आनी तेच्या खातीर गोंयचें जें नुस्तें आहा जे गोंयकारांक जें नुस्तें मेळपाक जाय ते फिशरमॅनांक जें नुस्तें मेळपाक जाय हे खंय तरी इफेक्ट जाता. तेंची मागणी आहा की हेंचेरूय एक्शन घेवपाक जाय किंवा पुलीस तशेंच जे मरीन आहा पुलीस आहा तेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेवपाक जाय कित्याक की हे गोवा कोस्टान येवन फिशींग करता. कायदो जर सगळ्यांक सेम आसपाक जाय आनी हेचेर एक्शन जावपाक जाय, ना जाल्यार फिशींग जे आहा हे गोंयकारांचे धंदेकार आहात तांकां मार बसतलो. आमकां दिसून येता की वास्को जेटी कडेन जायत्यो अदर स्टेट्सच्यो बोटी लागलेल्यो आहा. वेदर दीस स्टेट्स बोटी ज्यो आमच्या उदकान येतात जावं येतात तुमकां इफेक्ट जाता? हांव आतां आमचो गोंयचो गव्हर्मेंट ओ फिशरी डिपार्टमेंट ओ पुलीस म्हणटा तो आमकां दवरपाक. आतां सपोज ह्यो भायल्यो बोट्यो येता, बुल ट्रॉलिंग करता, स्पीड बोट्स येता, ते आख्खे लोकांक डिस्ट्रॉय करता, सगळे आमी बोवाट मारता पूण कोण कोण कानार धरिना न्हू. आतां हे फायनली कितें आहा हे लायक पुलीस जे फिशरी डिपार्टमेंट आमकांच हे करता. अरे हांव कितें म्हणटा जे आमच्या स्टेटांनी ज्यो ह्यो बोटी भायल्यो येता तेचेर आयज कित्याक हें जायना जाल्यार आमकांच धरता बरें, आमकांच बंद करता. हेच आमकांच लागून हे भाशेन आहा काय. आज चोय मार तुका दिश्टी पडटल्यो तुफाना ह्या कोस्टाक आमच्यो बोट्यो कितल्यो आहाय त्यो तुमकां आतां कळटल्यो. आतां वर्सांनी एक फोटो काड, एक खारेवाडो आख्खो भरलेलो आहा. गुजराताच्यो बोट्यो ज्यो भायल्यो हुंच्यो बोट्यो आयज भरलेल्यो आहा. म्हणटकीर हें दाखोवन दिता की ह्या कोस्टाक आमच्या कोस्टाक जायत्यो ह्यो बुल ट्रॉलिंग आनी स्पीड बोट्स आयज हांगा आहा. आयज वादळ जालां म्हणून बुल ट्रॉलिंग जे गुजराताचे बोट आसा ते आयज आमच्या गोंयान डॉकान जे MPT पोर्ट आसा आनी थिंगा आयज ते डॉक केलेलो आसा. आतां आमची गोंयची आयज फकाणां जालेली आसा. गोंयचें नांव जें आसा एक जोक कसो जाला आसा आनी गोंयकारूय आयज जोक कशे हे आख्खे जगभर आयज हे लोक उलोवपाक लागले. आयज इलिगल बुल ट्रॉलिंग भायले बोट येवन करता आनी आमचो सरकार जो आसा ह्या इलिगल बोटाक आनी फॅसिलिटी दिता. म्हणून हे सरकार आनी हो फिशरीज डिपार्टमेंट हो कोणा खातीर आहा. आयज बोटकारांक नुस्तें ना, रांपोणकारांक नुस्तें ना आनी आयज हो सरकार जो आसा ह्या भायले बोटीक जे इलिगल फिशींग करता तांकां हो आयज आदार दिता. हांव मागतां गोंयच्यो फिशरीज मिनिस्टर जो आसा हेजेर ताबडतोब एक्शन घेवचें. हायकोर्ट डायरेक्शन ऑलरेडी येयलेलें आसा की बुल ट्रॉलिंग आनी LED लायट बंद करचें म्हणून. आतां इतलें करून हो डिपार्टमेंट जो इन्चार्ज कोण आसा मुर्मुगांव आनी जेटीचेर पळय आसा तो खूंय आहा, तो न्हिदलोलो आसा. तेणें ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी हांव मागता फिशरीज डायरेक्टराक हे सगळे बोट पळय इलिगल पळय धोक्यार पळय आसा हे सगळे सील करचे म्हणून. GOA365 हिरू महाले वास्कोच्यान. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत रेंव काडपांचेर बंदी आशिल्ल्यान बांदकामाचो खर्च वाडला. देखून राज्या भायल्यान रेंव आयात करची पडटा आनी सरकारी खात्या बरोबर हातमेळवणी करून बेकायदेशीर रेंव काडपांचें काम सुरू आसा. आता दरांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी वेवसाय वाडोवपा खातीर आता जायते जाण रेंव काडपाचें काम कायदेशीर करपाचो उलो मारतात. पळयात पुराय बातमी. कुडचड्या बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या कामात आस्पाव आशिल्ल्या एका मजुराक फारपेट करून जीवेशी मारिल्ल्या घडणुके उपरांत आतां सरकारान खट जतनाय घेवपाची गरज आसा. रेंव काडपाचें काम कायदेशीर करून ताचेर नियंत्रण दवरचें. देखून रेंवेचे दरय देंवतले आनी बेकायदेशीर गजालींचेर नियंत्रण येतलो असो युक्तिवाद वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा हांणी केला. सीएमान मिटींग काल घेतली. सगळे हाय ऑफिसर जे आसा पुलिसांचे हेंका मिटींग घेतली. कितें दिसता ही मिटींग घेतल्यार हें थांबता अशें दिसता सगळें? आतांच मिटींग घेतल्यार म्हाका दिसता सीएम आतां सिरियसली
हे मिटिंगेचे कितें डिसिजन घेवन इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी फायनल कन्क्लुजन फायनल रिजल्ट येवपाक जाय तेन्ना ह्यो मिटिंगेचो व्हॅल्यू आसतलो नाजाल्यार मिटींग असलो घेवन कांयच फायदो ना. म्हण हेचो खंय तरी जो हप्तो आसा तो आनीक वाडटलो. ताका लागून ही सगळी लिगल करपाक जाय, खंय काडपाक जाय ते परमिशन दिवपाक जाय, तेन्ना हे सगळे इलिगल आहा ते बंद जातलो. कित्याक आतां सगळे मायनिंगाचे सँड आहा तो व्हडलो बिझनस चालू, इलिगल बिझनस जाल्ले. म्हणजे खंय तरी कायदेशीर केल्यार हे कायद्याचेर केलें जाल्यार हें स्टॉप जातलें. रेंव उसपोवपाचें काम कायदेशीर करपाक जाय. अशें जायत जाल्यार फक्त उद्देगाचेर नियंत्रणच जावचें ना, पूण सरकाराक येणावळ मेळटली आनी बांदकाम साहित्याचो खर्च उणो जातलो. कंत्राटदाराकूय हें जावचें अशें दिसता. शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावय कुतिनो हांणी सांगलें. सँड माफिया खातीर आतां सँड जी आसा ही बंद आसा आनीक हेजे खातीर तुमकां एज ए कॉन्ट्रॅक्टर किती त्रास पडटा तुमकां पडल्यार? म्हणल्यार आतां सँड ना जाल्ल्या कारणान परिसराक कितलेशें काम इफेक्ट जाता सामकें. एक वाटेन म्हारगाय एक वाडत आसा. आतां सँड लिगली सपोज केल्लें गव्हर्मेंटान जाल्यार गव्हर्मेंटाकूय रेव्हेन्यू मेळटा आशिल्लो पयले सद्याक आनीक कसलोच त्रास पडपा न्ही कॉन्ट्रॅक्टर्स बिल्डर्स इवन गव्हर्मेंट फॉर दॅट मॅटर. आज तुका सांगपा म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचें कितलीशीं काम चलतात ती सब स्टँडर्ड जावपा पावल्या. कित्या कारण कित्याक रेवच ना ते काडटा इधर तो मेटल ग्रीट घालता नाल्यार मेटल पावडर मुरास म्हणटात ते घालता ते हेज पार्टीचे रेवे पार्टीचे. सो फायनली क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जाता. ते पूण लक्षांत घेवपा जाय गव्हर्मेंटान की तांचेच काम आहा पयलीं सद्या सब स्टँडर्ड जाता आनी प्रायवेट लोकांचे आमी सांगत नाका पयलीं सद्या रेंव सारकी मेळत ना आनी मेळटा ती देखून इलिगल घेवपा पडटा. जेन्ना लिगल सँड मेळना जाल्यार जी तो घेता ती 100% लिगल आसता आनी त्या कारणां लागून मागीर ती दोगळी जाता हे भाशेन. सध्या कस बंद जाल्यार किती प्रॉब्लेम जाले कडेन आसा, किती फेस करता तुमी आतां? कस बंद जाल्ल्या सध्या कन्स्ट्रक्शन ऑलमोस्ट बंद जाल्ले कडेन आसा. लेबर बेकार पडटा, तांकां बेकार दवरून आमी पेमेंट करचो पडटा. हे आमकां टोटली लॉस. प्लस जी हे लिगलायज करचें गव्हर्मेंट आमचो रिक्वेस्ट प्लस की गव्हर्मेंटान लिगलायज करचें आनी ताजेर टॅक्स खूब बसोवचे. हांव ताजेर कांय म्हणना, टॅक्स आज गव्हर्मेंटाक जाय पडटा. ते केल्यार दोनूय वटेन फेवर. तो कोण एक्स्ट्रेक्ट करता ताकाय बी बरें, ट्रान्सपोर्ट करता बरें कित्याक पुलीस सदायला कायन आसता आनी घेता तो बी सारको आसता. आपल्या बाबा कायदेशीर आसली सँड घेतल्या बेकायदेशीर आपल्यान घेतला. सो हे हाजे बेजीचेर म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान जाता ते बेगीन हांकां परमिशन दिवचें. गोवा 365 खातीर साश्टीच्यान रमेश नायक रावत. चडशे सायबर गुन्यांव घडटात ते डार्क वेबात. आमी वापरतात तो इंटरनेट फकत एक बारीक नुस्तें, पूण डार्क वेब म्हणटा तो बेकायदेशीर वेबसायटीचो एक व्हड महासागर. ताचो वापर घृणास्पद गुन्यांवकारी कृत्यां करपा खातीर जाता. ह्या कृत्यांचेर आळो घालपा खातीर हॅकेथॉनांतल्यान पुलिसांक मजत करपाक पुलीस खातें तरणाट्यांक प्रोत्साहन दिता, अशें डीजीपी जसपाल सिंग हाणें सांगलें. फार्मागुडीच्या IIT कॅम्पसात गोंय पुलीस हॅकेथॉन 2022 उक्तावण केल्या उपरांत डीजीपी उलयतालो. हॅकेथॉन ही 2 दिसांची सर्त आसून गोंयभरांतले विद्यार्थी कोडिंग आनी तर्कीक कुशळटाये वरवीं सायबर गुन्यांव संबंदीत समस्या सोडयतात. सोमारा विजेत्यांची घोशणा जातली. तंत्रगिन्यान उंचेल्या पावंड्यार पाविल्ल्यान हे गुन्यांवांची आव्हानां पयस करपा खातीर गोंय पुलीस हॅकेथॉन घडोवन हाडटात. Whatever web we see in the open domain, it is just the tip of the iceberg, and dark web is vast ocean of illegal websites whereby drug trade is also committed and people sell contraband, and even terrorists are also taking advantage of these technological availability of technology. So therefore hackathons, we are encouraging young students to come out with solution of problems which the police department faces. How best we can recognize a face from the crowd through a CCTV and integration of CCTV and database of criminals. How we can easily identify a criminal in the dark web, and how we can crack a call which is originating from other country but which has been spoofed. Sometimes you get a call, the call appears as if some Indian is making a call, whereas that call is originating from some other country. Though we are trying to gap the
skill gap which prevails between the police training and the present skill level of the police department. But there is a need to involve the scientific community, the technological community, the students, and the faculties in providing assistance to the police department, because by the time we recruit people and train them, so time will be lost, and by that time a number of crimes would be committed. So idea behind these hackathon is to involve the student community, encourage this student community to develop, apply applications which are useful. GOA365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक. शेनवारा उगव्या पेडणे वाठारांत माऊली देवाचो 7 दिसांचो भगवती भजनी सप्ताह व्हडा उमेदीन मनयलो. निमण्या 7व्या दिसा किर्तनान सप्ताह सोंपलो. उपरांत गांवच्या लोकांची पारंपारीक संस्कृताय दहीहंडी फोडून गांवच्या लोकांनी गोपाळकाल्यांनी वांटो घेतलो. सप्तकाचो आस्वाद घेतना साबार तरणाट्यांनी गोपाळकाल्यांत वांटो घेतलो. उगवे पेडणे वाठारात सप्ताह ही गांवकारांची परंपरा असून ती दर वर्सा मनयतात. जातून भोंवतणच्या गांवांतले लोक गोपाळ कालो ह्या उत्सवाक हजर रावतात. पवित्र न्हाण आनी आरती ह्या सप्तकाचो खाशेलो भाग. गोपाळ म्हळ्यार खास करून तरणाट्यांचो उत्सव. तरणाटे हे निमतान गोपाळ कालो गोड जालो, गोपाळ कालो गोड जालो म्हणून गायतात. पळया कांय उमेदीचे खीण. गोवा 365 खातीर हिरू महाले. परतून घेवया वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. चिंचणी इगर्जेत आयज आवर लेडी ऑफ होप सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन भक्तिभावान मनयले. भाविकांनी फेस्ताक हजर रावन सायबिणीचे बेसाव घेतले. पळयात.
everyone a very happy feast today. It's a great day for all the Chitonkas here. We are very happy to celebrate this feast, the feast of hope, the feast of love, the feast of motherhood. Our mother brings joy to each and every one of us, and this mother is there for us. She is the backbone of our life, of our faith, and of our everything that we do in our life. May God bless each one of you, and let us be happy and enjoy the feast. Happy feast to you once again. सर्तीचे वेळापत्रक जाहीर जाल्ल्यान भारतात 11 ऑक्टोबर सावन सुरू जावपी फिफा अंडर 17 बायलांचे विश्वचषक यजमानकीची सगळी तयारी चालीक लागल्या. गोंयांत 11 आनी 15 ऑक्टोबराक फातोड्डेच्या पंडीत जवाहरलाल स्टेडियमाचेर गट बी आनी डी मॅच जातली. भारतात सयत 16 पंगडाची सर्त 11 ऑक्टोबराक सुरू जातली आनी अ गट भुवनेश्वर, ब आनी ड गट गोंयांत आनी क गट नवी मुंबय खेळटले. विश्वचषकात चडांत चड मॅची पळोवपाची गोंयांतले फुटबॉल मोगी उत्सूक आसात. अ गटात 11 ऑक्टोबराक भुवनेश्वरात भारत अमेरिके आड खेळटलो. निमाणी फायनल मॅच 30 ऑक्टोबराक समारोपाच्या दिसा नवी मुंबयत जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. बंगालच्या उपसागराचेर चक्रीवादळा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान गोंयांत घोग्यांनी पावसाचो शिवर पडपाक लागला. देखून हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 5 दीस राज्यांतल्या कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडटलो आनी ताका वादळी वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो. हवामान खात्याचो अदमास. ओडिशा आनी तेलंगणा उपसागरात तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो पश्चिमेच्या दिकेन वचपाच्या वाटेर आसा. देखून गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगडा सयत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून हवामानात बदल जाल्ल्यान हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. जाल्यार नुस्तेमारी करप्यांक लेगीत खाशेली शिटकावणी जारी केल्या. चडावत आनी उणें तापमानात अनुक्रमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड आनी 24 डिग्री सेंटीग्रेड उरतले. आयज राज्यांत व्हडलो पावस. फुडल्या 5 दिसां खातीर येलो अलर्ट. चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.